हो जो ब्रिज आहा आरोबा ब्रिज आरोबा कनेक्टिंग टू तुवे विलेज दारगोयच्यान तो गेली आता 42 इयर्स जाली म्हणजे 14 नोव्हेंबर 1981 तो कन्स्ट्रक्ट केल्लो म्हणजे 42 इयर्स जाले कंप्लीट आणि तेचेर जेन्ना 4 व्हिलर सुद्दां धाकटी व्हेकल वयतात जाल्यार तो ब्रिज हालता. इश्यू इतलोच आहा की तो रोड जो आहा जो नॅशनल हायवे कनेक्ट जाता आयज आमचे कडेन मोपा एअरपोर्ट येयलेलो आहा आनी आतां इंटरनॅशनल फ्लायटी स्टार्ट जातले आनी त्याच रोडांतल्यान आमच्या कोस्टल बेल्टाक सगळे व्हेकल्स मूव जातात. टुरिस्ट जे येतात ते व्हेकल थंयच्यान मूव जातात. परत आमचे कडेन थंयसर IDC आहा IDCक तोच रोड यूज करतात आणि IDCक व्हडले हेवी व्हेकल्स वयतात आणि त्याच ब्रिजा वयल्यान वयतात. ब्रिज जर जायत यो जाल्यार कनेक्टिविटी आनी दुसरें म्हटल्यार ट्रॅफिक फ्लो इजी वेन जातले. सो बेगिनात बेगीन तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालचें आनी बेगीन करून घेवचें. सर हांवें ऑलरेडी सांगलें द ब्रिज इज स्ट्रॉंग एंड सेफ फॉर व्हेकल ट्रॅफिक. ते एम्बार्कमेंट जर वायड करपाक जाय ताका एक्विजिशन करपाक पडटलें. आरोबो सायडाचेर जागो ना रोड. जर तुका जर ते न्यू ब्रिज करपाक जाय जाल्यार तूं सर्वे प्लॅनाचेर हांव जाल्यार तुका काडून दिता ते NOC हाड इन लिव ऑफ एक्विजिशन आनी आमी थंय करया. स्पीकर सर ते ओनर्स जे आहात ते कितलेशेच जाण आहात सो सगळ्यांची NOC हाडप शक्य जावचें ना. स्पीकर सर इशू कितें आसा लँड उरतलो मागीर. लँड एक्विजिशन प्रोसेस जो आसा हो स्टँडस्टील जाल्लो आहा आनी आतां आमी लँड एक्विजिशन करता इज ओन्ली ऑन कन्सेंट टर्म. आनी जो ऑनरेबल MLA सांगता की सायडीच्यान दुसरो जागो आसा आनी रिव्हराचें एक्विजिशन नाका म्हाकाय खबर आसा पूण अल्टिमेटली दुसरे सायडीन ड्रॉप करपाक एक्विजिशन करूंक पडटलें आनी तें एक्विजिशन आतां जायना. सो तेणें जर NOC हाडून दिली जाल्यार आमी चालू करूं शकता. NOCचोच इश्यू जातलो कितलेशेच लोकांचे. आमी हे ब्रिजाचेर उलया स्पीकर सर. हो ब्रिज स्ट्रेफ आहा आनी तेका जे एम्बार्कमेंट जे मांद्रे सायडीन सेटल जाला ड्युरींग मन्सून ते आमी पावस जावन रिपेर करता. सद्याक ब्रिज इज व्हेरी स्ट्रॉंग एंड सेफ. तुका आतां वायड करपाक जाय जाल्यार आरोबा सायडीन ते वायड करूंक शकना. तुकाय खबर आहा कित्याक लागून ते. सो तेजेर आमी पळया स्पीकर सर.